मडगाव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाखातीर भाजपाचे नगरसेवक दामोदर शिरोडकराची बिनविरोध निवड जाली। मंगळारा तांणी नगराध्यक्ष पदाखातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो। नगराध्यक्ष पदाखातीर शिरोडकार हांचो एकूच उमेदवारी अर्ज आयिल्ल्यान ते मडगावचे नवे नगराध्यक्ष जावपाचे निश्चित जाल्ले। 17 वर्सां उपरांत भाजपाचो हो ऐतिहासीक जैत जावन आसा आनी मडगाव पालिका भाजपाचे सत्तेर उरतली आनी दिगंबर कामत पक्षांत आयले उपरांतच हें सगळें शक्य जालें। म्हजो राजकीय मार्गदर्शक दिगंबर कामत, आदलो फातोड्डेचो आमदार दामोदर नायक आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हजेर विश्वास दवरून मडगाव पालिकेचो अध्यक्ष जावपाची संद दिल्ल्या खातीर हांव तांचे उपकार मानता अशें नव्यान वेंचून आयिल्लो मडगाव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें। म्हापसा नगरपालिकेच्या कामगारांनी केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांणी संपार वचपाचो निर्णय घेतला। जो मेरेन तांच्यो ह्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन हे हाताक काळे धागे बांदून काम करतले अशी शिटकावणी युनियन लीडर शिवाजी हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना दिली। दर 3 वर्सां ह्या मागण्यांचें नूतनीकरण जाता, मात ह्या वर्साक नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्यो त्यो पुराय करूंक नात। देखून ह्या कामगारांनी हें पावल उखल्लां। हो संप 20 तारखे उपरांत आनीकूय खर रितीन चालू उरतलो अशी म्हायती शिवाजी हांणी ह्या वेळार दिली। गोयचे आनी दाबोळी विमानतळाचे उदरगतीक आनी सुविधा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करचोच पडटलो। सध्याचे परिस्थितींत ॲप टॅक्सी सेवेक पर्याय ना म्हूण मंत्री माविन गुदिन्हून टॅक्सी ड्रायव्हरांक आपूण समजावन सांगलें। जर दाबोळी विमानतळार पर्यटकांक बरी सुविधा आनी ॲप टॅक्सी सेवा मेळना जाल्यार पर्यटक मोपा विमानतळा कडेन वळटले आनी दाबोळी विमानतळ एक वेळ बंदूय जावपाचो हुस्को मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी टॅक्सी ड्रायव्हरां सामकार उलयतालो। सत्तरींतल्या सुर्ला वाठारांत फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत वेगवेगळे प्रकल्प हाताळपाच्या कामाक सुरवात जातली। भायल्यान येवपी पर्यटकां खातीर खासा रावपाची सुवात करतले, तशेंच पर्यटकांक हेर वाठारांतले घसघशे पळोवपाक मेळटले अशें पर्येची आमदार दिव्या राणीन सांगलें। मंगळारा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना ती उलयताली। कुळे दूधसागर टूर असोसिएशन जेल अंतर्गत पर्यटन वेवसाय ऑनलायन करपाचो सरकारान निर्णय घेतला, मात ह्या निर्णयाक 431 जीवधनियांनी खर विरोध केला। मंगळारा कुळे वाठारांत दूधसागर टूर असोसिएशनाची बसका जाली। ह्या बसकेन हें स्पश्ट जालें। दूधसागर टूर असोसिएशनाची जी वेबसायट आसा ती सरकारान चालू दवरची। जेल ऑनलायन करपा खातीर आमचो खर विरोध आसा अशें मत जीवधनियांनी स्पश्ट केलें। मजगतीं मंगळारा सकाळीं मुख्यमंत्र्यान पणजे संघटनेच्या वांगड्या बरोबर बसका घेतिल्ली तेन्ना जेल अंतर्गत कुळे दूधसागर टूर संघटना ऑनलायन करपाचो निर्णय घेतला अशें सांगिल्लें, ताका लागून हो विशय तापलो।
कांदोळी हांगा कळंगुटे पुलिसांनी केल्ले कारवायेंत आशिष कुमार झा आनी राजन कुमार झा या सिरोही राजस्थान हांगच्या दोग भावांक अटक केल्या. तांचे कडेन आशिल्लो 6,90,000 रुपयांचो चरस आनी गांवच्यो पुलिसांनी जप्त केला. कांदोळी हांगच्या बोसियो हॉस्पिटला लागीं गुळे वखदांचो विक्री वेव्हार जातलो अशी खबर पुलिसांक मेळिल्ली. दुबावीत एक्टिवा स्कूटरीत वयल्यान येतकूच पुलिसांनी ताका धरलो. झडटी घेतली तेन्ना आशिष कुमार हाचे कडेन 702 ग्राम चरस मेळ्ळो. ताचें मोल 5.60 लाख रुपया आसा. राजन कुमारा कडेन 1,30,000 मोलाचे 1 किलो 342 ग्राम गांजो मेळ्ळो. निरीक्षक दत्तगुरू सावंत हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरीक्षक विराज नायक हांच्या पंगडान मंगळारा सकाळी 5 वरांचेर ही कारवाय केली. अकराव्या रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान गोंय पुलिसांच्या येरादारी विभागान येरादारीचे नेम तशेंच सिग्नलांचे शिक्षण दिवपाचो उपक्रम हातांत घेतला. रस्त्या वयली सुरक्षा वाडोवप हो उद्देश तांणी दवरला. बुधवारा पेडण्यां येरादारी पुलीस विभागान फुकट दोळे तपासणी शिबिरांचें आयोजन केल्लें. जाल्यार वास्को पुलीस रस्तो नाट्य करून येरादारीचे नेम लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. सांकवाळ कोमनीदाद जमनीचेर केल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मोडून उडोवपाचें आवाहन सांकवाळ कोमनीदादच्या अधिकाऱ्यांनी गोंय सरकाराक केलां. सांकवाळ कोमनीदादचो अध्यक्ष प्रताप मातोळकार आनी हेर कर्मचारी ह्या जमनीचें सर्वेक्षण करपाक गेल्ले त्या वेळार तांकां ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विशीं समजलें. पुलिसांक आपोवन ही बांदकामां मोडपाक फुडाकार घेतलो तेन्ना त्या लोकांनी निशेध केलो. देखून हाचेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय जावची अशी मागणी प्रताप माडोळकारान केल्या. ज्या प्रमाण मोपा विमानतळाचेर एप टॅक्सी तशेंच हेर सुविधा मेळटा तेच प्रमाण ती दाबोळी विमानतळाचेरूय मेळची अशें म्हणीत येरादारी मंत्री माविन कुदिनो हांणी दाबोळी विमानतळाचेर खासगी पर्यटक टॅक्सीकारां वांगडा खासा बसका घेतली खरी. मात आमी गोवा मायल्स टॅक्सी एप कशे वांटेकार जावचे ना. आमी आमचें स्वतंत्र एप तयार करून आमचो वेवसाय सुरू दवरतले अशें टॅक्सी धनीत संघटनेच्या जाळवंदारांनी तांकां स्पश्ट केलें. येरादारी मंत्री माविन हांणी मोपा विमानतळा भशेन जर दाबोळी विमानतळ येरादारीची सुविधा दिना जाल्यार तो ह्या बाबतींत सामको उणो पडटलो असो हुस्को व्यक्त केला. उजवाडाची परब म्हळ्यार दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान सध्या वचत थंय दिवाळेची तयारी चालू आसा. दिवाळी म्हणटकीच आकाश दिवो आयलोच. गोंया सयत शेजारच्या वेगवेगळ्या बाजारांनी आकाश दिव्याचे पत्र्यांचे सांगाडे विकपाक उपलब्ध आसात. ते दिवचले तयार जातात. दिवचलचो एक कलाकार बालाचारी हे सांगाडे तयार करून चडशा बाजारांनी उपलब्ध करतात. सध्या बालाचारी हांच्या वर्कशॉपात सांगाडे करपाचें काम नेटान चालू आसा. अंदू कमीत कमी 20,000 सांगाडे करपाची मोख बालान दवरल्या.
मंगळारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनातल्या महाकालेश्वर देवळातल्या महाकाल लोक कॉरिडोराचे उक्तावण जाले। हो 850 कोटी रुपयांचो प्रकल्प महाकालेश्वर देवळाच्या उदरगतीचो एक भाग जावन आसा। उज्जैनाच्या दरेका कोनशांत अध्यात्म आनी दिव्य उर्जा प्रसारित जावपाक लागल्यात। उज्जैनांत भारताची समृद्धी, गिन्यान, स्वाभिमान आनी साहित्य हजारांनी वर्सां सावन चलत आयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। गुलामगिरीच्या काळांत भारत देशांतल्यान जें कितें शेणलें तें आतां नवनिर्माण जावपाक लागलां अशें मत प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलें। जांची राजकीय कारकीर्द 20 वर्सां आदीं सुरू जाल्ली तांणी मारिल्ल्या थोमण्याक हांव म्हत्व दिना। तुमी जांचें नांव घेतात तांकां जेपी म्हळ्यार कितें तें खबर तरी आसा असो उरफाटो प्रश्नूय नितीश कुमारान पत्रकारांक विचारलो। अमित शहान केल्ले टिकेचे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक नितीशान जाप दिली। रशियेंतली सगळ्यांत व्हडली चार्टर विमान कंपनी आझूर एअरलायन्स कंपनीन ऑक्टोबरांतली सगळी बुकींग रद्द केल्या। पर्यटकांक घेवन फुडल्या सप्तकांत येवपाचे आशिल्ले आझूर एअरलायन्सचे चार्टर विमान रद्द जाला। मात हेर विमानां येतली अशी म्हायती दाबोळी विमानतळ संचालक धनंजय रावान दिल्या। पयले चार्टर विमान 13 ऑक्टोबराक दाबोळी विमानतळार देंवपाचें आशिल्लें, पूण मंगळारा कंपनीन बूक केल्लें स्लॉट रद्द केल्यात। ह्या विमान कित्याक लागून रद्द केला हाचें कारण मात दिवंक ना, पूण कझाकिस्तानांतल्यान स्काट एअरलायन्सचे चार्टर विमान 19 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलें अशें तांणी सांगलें। काँग्रेसीन इतले वर्स केलें तरी कितें, फक्त एकमेका आड झगडी पेटयली। जंय वेगवेगळ्या सुविधांची पुरवण करप गरजेची आसली ती केली ना, ती जी उदरगत जावपाक जाय आसली ती लेगीत केली ना अशें उतरांचे पार भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाणें काँग्रेस पक्षाचेर पेटयलें। काँग्रेस पक्षान सत्तेर आसतना लोकांक फटीचीं आस्वासनां दिवन आडकयलें, ताची दिशाभूल केली आनी तांचेर सोडून गेल्लें अशी टिका जेपी नड्डान केली। गुजरातांत आयोजीत केल्ल्या गौरव यात्रे वेळार तो उलयतालो। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान बुधवारा पर्य मतदारसंघाच्या मोर्ले वाठारांत आशिल्ल्या पंप स्टेशनाची भेट घेतिल्ली। ह्या वेळार पर्य वाठारांत येवपी वेगवेगळ्या प्रकल्पां विशीं थळावी आमदार देविया राणे वांगडा चर्चा केली। तशेंच लोकांच्यो समस्या मंत्र्यान जाणून घेतल्यो। ह्या वेळार ताचे वांगडा जिल्लो पंचायत वांगडी देवियांनी गांवस, मोर्ले वाठारांतले पंच वांगडी आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले।
भाजप सरकार फकत केशी प्रलंबीत दवरपा खातीर केंद्रीय एजन्सीचो आस्पाव करता असो आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसीचे मुखेली नाना पटोळे हांणी केला। अभिनेतो सुशांत सिंग राजपूताच्या मरणाविशीं उल्लेख करून तांणी हें विधान केलें। सीबीआय कडेन केस दिवप चुकीचे राज्य पुलीस सक्षम आसात। सुशांत सिंग प्रकरणात आनी गिरीश महाजन प्रकरणात सीबीआयची चौकशी अजून पर्यंत तश्यो प्रलंबीत आसात। केंद्राक केशी प्रलंबीत दवरच्यो आसत तेन्ना सीबीआय कडेन केशी सोंपोवंक जाता अशी खरटिका नाना पटोळे हांणी भाजपाचेर केल्या। गोंयचे आनी कुडचडेंचे चली भुरगे शृंगी राजेश बांदेकरान गुजरातांत राजकोटांत चालू आशिल्ले 36वे राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या जलतरण खेळांत कांस्य पदक जिखलें। ते खातीर कुडचडेंचो आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान खासा ताच्या घरा वचून ताचो भोवमान केलो। गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर भरपूर कश्ट करतात तांकां कोणाचो तेंको नासता। खेळां मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्री खेळगड्यां खातीर कसल्यो तरी येवजण्यो काडून तांकां मजत करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। भारताचे अंदाजे दर डोई उत्पन्नाचो आंकडो देंवता अशें वर्ल्ड बँक, IMF तशेंच हेर वित्तीय संस्थांनी म्हणलां। सेगीत दुसऱ्या वेळार ह्या दरांत 6.8% उणें जालां, जाल्यार वित्त मंत्री ह्या विशीं कांयच उलोवपाक तयार ना असो आरोप काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनाटे हांणी केला। उण्या जाल्ल्या दरडोई उत्पन्नाक लागून देशांत बेरोजगारी, गरिबी तशेंच म्हारगाय वाडल्या असोय आरोप तिणें केला। केरळांत मनीसबळ ही घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत मानवी हक्क लॉबीन केल्ल्या धर्मनिरपेक्ष मौनचो भारतीय जनता पक्षान निशेध केलो आनी ताका लागून हातूंत आस्पाव जाल्ल्या 3 जाणांक अटक केल्या। केरळ सरकार बायलांचे सुरक्षे खातीर सामकें उणें काम करता आनी केरळांतल्या सत्ताधारी गुंडांच्या बेकायदेशीर सत्तेक लागून अश्यो घडणुको वारंवार घडटात। ताचे परस चड अजापीत करपी आनी धक्को दिवपी गजाल म्हणल्यार ह्या प्रश्नांचेर थळाव्या आनी लोकभाशेंतल्या लॉबींचे धर्मनिरपेक्ष मौन घडये मतां वगडावपाची भिरांत आशिल्ल्यान वा अशें घडलें त्या जाग्यांचेर त्या राज्यांचेर आपले विचार मांडपाक राजकीय नदरेन सोयीचें नातें म्हणून आयज ते पुरायपणान ओगी आसात असो आरोप भाजपाचे प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला हांणी केला। लायन्स क्लबान शिकले बोकमाळो ओल्ड क्रॉस खारेवाडो वाठारांत फुकट दोळे तपासपी कॅम्प आयोजीत केल्लो। ह्या कॅम्पात लोकांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आशिल्लो। दोळे तपासून तांकां फुकट वखलां लेगीत लायन्स क्लबान दिलीं। अध्यक्ष कुणाल शिंदे, भंडारी श्रद्धा शिंदे आनी वांगडी वैभव च्यारी तशेंच दोतोर सावियो पिंटो ह्या कॅम्पांत हाजीर आशिल्ले।
वागातोर दर्या कुशीक आशिल्लो शापोरा किल्लो पळोवपा खातीर दर दिसा 2000 पर्यटक येतात. ताका लागून तांची सैमीक सोबीतकाय तशीच दवरून नूतनीकरण करतले अशें उतर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें. बुधवारा शापोरा किल्ल्याची पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार तांचे वांगडा शिवोलीची आमदार दिलायला लोबो आनी थळावे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. म्हापसा पेडे मैदानाचेर 12वो ESIC झोनल स्पोर्ट्स मीट आयोजीत केलो. हो झोनल स्पोर्ट्स मीट 10 ते 14 ऑक्टोबर मेरेन आसतलो. ह्या खेळांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, चंडीगड आनी गोंय ह्या 6 राज्यांतल्यान 11 पंगडांनी वांटो घेतला. तशेंच 555 ह्या खेळा सर्तींत वांटेकार जाल्या. झोनल स्पोर्ट्स मीटचे उक्तावण खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक अजय गावडे हांच्या हस्तुकीं जालें. शपथ घेवन ह्या झोनल खेळाची सुरवात केली. मुखेल सोयऱ्यान सगळ्या पंगडाक एक बरो येवकार आनी ह्या खेळा सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या खातीर उमेद वाडोवपाचो संदेश दिलो. तशेंच झोनल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्डाची अध्यक्ष ज्योती प्रकाश आनी हेर मानेस्त माचयेर हाजीर आशिल्ले. गोंयचो राज्यपाल सरकारी पयशांचो वापर करून गोंय भोंवडी करता असो आरोप कोणे तरी केला. मात म्हाका ताचें नांव घेवपाचें ना. अशे जायते निधी आसात तांचो हांव लोकांचे मजती खातीर वापर करता अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी स्पश्ट केलां. एका दिसाळ्याक वयल्यान राज्यपालाच्या गोंय भोंवडेचेर टिका केल्ल्या मनशाक राज्यपालान ही जाप दिल्या. गोंयांत सध्या रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू आसा. ह्या वेळार उलयतना येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां की बरेचशे अपघात सोरो पिवन गाडी चलयिल्ल्यान जातात. ते खातीर ह्यान फुडें बारान सोरो पियल्या उपरांत गाडयो चलोवप्यांक तांच्या घरा सोडपाची वेवस्था करप ही बारधनियाची जबाबदारी आसतली असो नेम तयार करतले. पूण माविन हांच्या ह्या विधानाचेर बार अँड रेस्टॉरंट धनियांनी तिडक उक्तायल्या. सोरो पिवन गाडयो चलोवप्यांचेर सरकारान कारवाय करचीच, पूण अपघाता खातीर बारधनियांक जापसालदार कित्याक धरता असो प्रश्न ह्या बारधनियांनी केला. ताळगाव दुर्गाबाडी विठ्ठलाच्या देवळात अखिल गोंय घुमट आरती सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीच्या उक्तावणा पयलीं गांवांतल्या माणकुल्या हौशी भुरग्यांनी पारंपारीक घुमट वादन करून ह्या सुवाळ्याची सुरवात केली. पुराय गोंयच्या घुमट पंगडान ह्या सर्तींत वांटेकार जावन ताळगाव दुर्गाबाडीच्या लोकांचे कौतुक मेळयलें.